हे 2013तले लैंगिक अत्याचार प्रकरण 2013त वास्कोचे 7 वर्सां पिरायेचे शालेय विद्यार्थिनीचे लैंगिक अत्याचार केल्लो। इतली वर्सां तपास चौकशी केले उपरांत लेगीत ह्या प्रकरणातलो दुबावीच सापडूंक नाशिल्ल्यान ही केसूच बंद केली। नेमके प्रकरण कितें जाणून घेवपा खातीर पळयात भांगरभूंयचो हो खासा रिपोर्ट। वास्कोचे 7 वर्सां पिरायेचे शालेय विद्यार्थिनीचे 2013त लैंगिक अत्याचार केल्लो। ह्या प्रकरणात दुबावीच सापडूंक नाशिल्ल्यान सीबीआयन तपास बंद करचे खातीर बाल न्यायालयात अंतिम अहवाल दाखल केल्लो। हाका बाल न्यायालयान मंजुरी दिल्या। हे संबंधात फुडें कसली माहिती मेळ्ळी जाल्यार परतून तपास सुरू करपाक न्यायालयान सीबीआयक मेकळीक दिल्या। हे विशींचो निर्देश बाल न्यायालयाचे अध्यक्ष सई प्रभुदेसाय हांणी दिला। मुरगांव म्हालांतल्या एका विद्यालयात 14 जानेवारी 2013 विद्यालयाच्या शौचालयात 7 वर्सां पिरायेचे शालेय विद्यार्थिनीचे अनवळखी व्यक्तीन लैंगिक अत्याचार केल्लो। ह्या प्रकरणात लोकांनी आंदोलन करून दुबाविताचो सोद घेवचे खातीर प्रकरण विशेष तपास पंगडावरवीं वा सीबीआय कडेन वर्ग करपाची मागणी केल्ली। मजगती मुख्याध्यापिकाच्या आदेशावयल्यान वर्ग शिक्षिकेन आनी एका कर्मचाऱ्यान पीडित चलयेक न्हावपाक घालून न्यायवैद्यक पुरावे नष्ट केल्ल्यान पुलिसांनी तांचेर गुन्यांव दाखल केल्लो। ह्या प्रकरणात बाल शोषणाचो गुन्यांव कायम दवरचे खातीर प्रथमदर्शनी पुरावो ना तशेंच न्यायालयात सादर केल्ल्या पुराव्यात कायदेशीर तरेन अनुवादीत जावपाक शकपी फावोसे पुरावे नाशिल्ल्यान त्या तिगांक न्यायालयान निर्दोश मुक्त केले। सुरवातेक थळाव्या पुलिसांनी आनी उपरांत गुन्यांव फाट्यान अनवळखी व्यक्ती आड गुन्यांव दाखल करून तपास केलो। ह्या प्रकरणात दुबाविताचो सोद लागना म्हणून कुटुंबियांचे आनी बिगर सरकारी संस्थेचे मागणे उपरांत सप्टेंबर 2013 सरकारान हे प्रकरण सीबीआय कडेन दिले। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दुबाविताची 3 रेखाचित्रां उजवड आयली। सीबीआयन मुख्याध्यापिका, विद्यालयातले शिक्षक, कर्मचारी आनी सोयऱ्यांची तशेंच हेरांची चौकशी केली। तशेंच सीबीआयन 14 परस अधिक दुबावितांच्यो डीएनए चाचण्यो केल्यो। 8 दुबावितांची वळख चाचणी आनी 9 दुबावितांच्या ठसांची जुळवणी केली, पूण तांकां योग्य परिणाम मेळूंक नाशिल्ल्यान तपास बंद करपाचो तांणी निर्णय घेतलो। दुबावीत सापडूंक नाशिल्ल्यान सीबीआयन 2017त पयली वास्कोच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात अंतिम अहवाल दाखल केलो। हाका पीडित चलयेच्या घरच्यांनी विरोध केलो। ते उपरांत सीबीआयन परतून तपास सुरू केलो। मजगती 2022त सीबीआयन एका दुबाविताची वळख पटयली। ती व्यक्ती अस्तंत बंगालांतल्या मुर्शिदाबादची आनी घडणुके दिसा ती गोंयांत आशिल्ली। सीबीआयन ताची चौकशी केली तेन्ना ती व्यक्ती दुबावीत नाशिल्ल्याचे मुखार आयले। ते उपरांत सीबीआयन ह्या प्रकरणात दुबावीत सापडना म्हणून परतून बाल न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केलो। हाचेर बाल न्यायालयान पीडित चलयेची तशेंच तिच्या घरच्यांची बाजू आयकून घेतले उपरांत ह्या प्रकरणाचो तपास बंद करपाक मंजुरी दिली। अशेच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आनी व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आनी पळयत रावात भांगरभूंय।